हरे कृष्णा पुराजनक मगे नमस्कारो. आज ही कथामृतांत तुम पुराजनक हांव स्वागत करता. आज आम्ही नित्यानंद प्रभू वेरी ऐकूया. पश्चिम बंगाल गावांतू एक सनू गाव आशिले. ते गावा नाव एकचक्रा म्हूण गेले. ते गावांतू मस्त वर्ष तुलन पावसू जायनी आशिले. ते गावांतू कसने बेळ जायनी आशिले. ताजे निमित्त पुराजनक मस्त कष्ट जात आशिले. जाल्यार एक संन्यासीन तेदना सांगिल आशिले हांगा एक दिव्य पुरुषू जन्म येता. तेदना हे गावांतू पावसू जाता म्हूण घेवन. ते गावांतूची हडाय पंडित म्हणून एक ब्राह्मण आशिलो. तो मस्त करुणामय जावन आशिलो. पुरा गांवच्या जनाक मस्त सहाय करून घेवन आशिलो. तागेल बायलेल नाव पद्मावती म्हूण घेवन. तिवे पतिव्रते जावन आशिली. आनी दोग जण बायल म्हणून मस्त चांग जावन भक्ती करता आशिल्लींची. तांकां हे माघ म्हयन्यांतूची लायक ಗಳಿಗೆಂತೂ एक चेडू जाता. ते चेडू जालल तेदना पावस येवचे शोर जाता. ते दिव्य पुरुषू जालले आनी कोणी नाही नित्यानंद प्रभूची. हे नित्यानंद प्रभू म्हळ्यारी कोण? सेही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्रा. सेही बलराम संगे श्री नित्यानंदा. हांगा द्वापर युगांतू कृष्ण जावन आशिलोची चैतन्य महाप्रभू जावन येवचे आनी बलराम जावन आशिलो कृष्णा लोटू तोची हांगा नित्यानंद महाप्रभू जावन येवचे. नित्यानंद प्रभूची बलराम हांगा आनी चैतन्य महाप्रभू आनी नित्यानंद प्रभू हांगा हे कलियुगांतू मस्त करुणामय जावन येवचे अवतारू. हे अवतारांतू तांणी आमकां हरिनाम पुराजनक दिता आसची. नित्यानंद प्रभू स्वल्प व्हड जल्मागिरी तागेल प्रायाचे चेडूआ लोटू तो खेळचे शूर करता. कसे नमुने खेळ खेळता तो कृष्ण भगवाले लीले वैरी नाटक कोरची खेळू खेळता आसता. तागेल प्राया चेडूआ लोटू खंयचे नमुने नाटक करता आसताचे तांणी म्हळ्यारी देवकी आनी वसुदेवाले वायडीक जावचे ते एक नाटक. मागिरी तांकां जेला घालल तेदना कृष्ण भगवान अवतार जावचे एक नाटक करचे. मागिरी पूतनेक वध करचे, धेनुकासुराल वध करचे आनी लोणी चोरोचे. मागिरी गोवर्धन पर्वत उठोवचे. अशी मस्त पुरा लीले करता आसताची. सकाळी आनी रात्री म्हूण केदान पळयल्यारी तांणी अशी नाटक कोण घेनू लायक कोण घेनू गंमत कोण घेनू आशिल्लींची. हे ते गांवचे जन समेत हे नाटक पळोवन भारी खुशी पावत आशिल्लींची. तांणी समेत असल नाटक करचे पळयनी आशिल्लींची. तांणी पुरा चेडूआंक अशी कृष्णाले लीले वैरी पुरा तांकां कशी कळ्ळा हे लीले काणी पुरा तांकां कशी कळ्ळा म्हणून आलोचन करता आशिल्लींची तांणी. ते एक तांगे नाटक प्रस्तुतींतू हांव तुमकां एक प्रसंग सांगता आसा. ते प्रसंग खंयचे म्हळ्यार रामायणांतू लक्ष्मण इंद्रजिताले भाणा निमित्त मूर्छे जावन पडचे आनी मागीर हनुमानान संजीवनी घेवन येवन येवचे आनी लक्ष्मणाले नांकाक घालचे. त्या प्रसंग हांगा लक्ष्मणाले रोल म्हणचे हांगा नित्यानंद प्रभूची करता आसा आनी विंगड जण चेडू विंगड पाठ करता आसचे. हांगा एकलो चेल्लो म्हणटा हांव मस्त स्ट्रॉंग आसा तशें म्हूण घेवन तो एक अशीची एक कमलाचे फूल नित्यानंद प्रभू वेरी घालता. ते फूल पडले कूडले तांगेल आंगारी नित्यानंद प्रभू मूर्छे जावन वता. पुरा जण चेडू पळोवन घेवन रोडचे शोर करताची. कशें केल्यारी नित्यानंद प्रभू उठेना. मेल्लले मणके पोण आसता. एक चुरू आंग घालना ना. एक चुरू उसरू काडचे समेत कळना. चेडूआंक कसं करचे म्हणून कळना. मागीर नित्यानंद प्रभूले आनंद समेत येताची. तांणी समेत पळयताची आमगेल चेडा कसं जाल्ला की बा कसले अशी पोण गेलो म्हूण घेवन. मागीर पुरा जण गांवचे जन ओट्टू जाताची. तेदना
एक मलगाडो मनुष्याक कळटा हांगा कसं जाला म्हणून तो कूडले सांगता हनुमंत जावन असल चेल्लो कोणो ताका संजीवनी हाडचेक पेटयाची तेदना नित्यानंद प्रभु उठोचे पुरो म्हणून कूडले तेदन चेडूवांक पुरा जनक हुडगासचता नित्यानंद प्रभुन हे नाटक शूर कोरचे फुडेची सांगिल्ले चेडूवांक पुरा जनक कसन म्हळरी हांव मूर्चे जावन पडली कूडले तुम्ही पुरा जन रोडका मागीर हनुमंत जावन आशिल्लो चेल्लो वचून संजीवनी घेवन येवका आनी मेगेल्लांकार घालका मागीर हांव कूडले उठोन बसता हेची नाटकाचे प्रसंग म्हूण सांगून आसता जाल्यार नित्यानंद प्रभूक सडन अशी पडल कूडले चेडूवांक समेत गाबरी जावन तांकां विसरून गेलेले जाल्यार हांगा वापस सांगिल मागीर तांकां उडगासचेले कूडले तांणी हनुमंत जावन आशिल्लो चेल्लो वता गंधमान पर्वताक वचून संजीवनी घेवन येवचें नाटक प्रस्तुत करताची मागीर येवन हांगा लक्ष्मण जावन आसूचे नित्यानंद प्रभू नांकांतू ते संजीवनी घालताची मागीर कूडले नित्यानंद प्रभू हांगा उठोन बसता त्या पळोवन गांवचे जनाक पुरा जनाक खुशी जाता हाशी नाटक कोण पुरा जन गांवांत जन अशी नाटक केलें पळोवन भारी खूश पावता आशिल्ल्यांची आनी गांवचे जनाक तांगेल चेडूवाके वयर आशिल मोगाके नित्यानंद प्रभू वयरी चड मोग आशिल्ले नित्यानंद प्रभू पुरा जनाक अशी भारी खुशी भारी आनंदमय जावन घेवन दवरचे आशिल्ले कोण की एकले गांवचे जनां निमगिले तुका अशी पुरा कृष्णाले लिले कशी गोतस म्हूण घेवन हांवाची हे लिले करता आशिल्लो म्हूण घेवन नित्यानंद प्रभू हांगा उत्तर दिता आनी हे नित्यानंद प्रभूची हे कलियुगांतू येवन आसूचे आमकां पुरा जनाक करुणामय जावन घेवन मोस्ट मॅग्नेनिमस म्हणटाची चैतन्य महाप्रभू आनी नित्यानंद प्रभू तांणी हे कलियुगांत येवन आमकां उद्धार करूंक आयलींची तांणी हरिनामा विशयी आमकां पुरा जनाक तांणी वांटिता आसाची आमी ते घेवन आमगेल जीवन समेत उद्धार कोण घेवया श्री नित्यानंद राम की जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय 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 श्री नित्यानंद प्रभु हरे कृष्ण।